नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार. सध्या हांव आसा उजगांवा वडा कडेन. उजगांव म्हटल्या उपरांत वडा कडेन हो एक लँडमार्क आनी वडा कडेन दुसरो लँडमार्क तो म्हणजे वर्षा उजगांवकर हांचें घर. आमी ल्हानपणांत जेन्ना हांगाच्यान वतालीं तेन्ना आमकां लोक सगळे सांगताले की हें वर्षा उजगांवकर हांचें घर म्हणून, आनी तेन्नाच्यान आमी तें पळयताले पूण केन्ना भितर वचून पळोवपाचो योग येवंक नाशिल्लो. आनी आयज आमी तें पळयतले आनी तातूंत दुसरो दुग्ध शर्करा योग म्हणजे खुद्द वर्षाताई उजगांवकर आमच्या बरोबर आसात. ती आमकां हें घर दाखयतली. मॅडम तुमकां खूब मनाकाळजांतल्यान येवकार. गोमंतक टीव्ही भितर हो तुमी टायम आमकां दिलो आनी तुमी उजगांवा येयल्ली आनी आमी तुमचे कडेन विचारणा केली आनी तुमी म्हटलें की येयात म्हणून. तुमी आमकां तुमचें घर दाखयशात जी आमी ल्हानपणा पासून भायल्यान पळयलां, भितरल्यान केन्ना पळोवना. बरोबर. हय, हें वडाचें झाड आनी हें म्हजें घर. आनी म्हाका सांगपाक म्हणजे हें दिसता की ही आमची बैठक आसताली म्हणजे हें ते बालकांवाल्यो गजाली वगैरे. पण हें जें आसा हें त्या काळचें पोस्ट ऑफिस. हय, म्हणजे आमच्या घरान चलतालें तें, ताका कुर्रय म्हणटालीं आमी. तर ते सगळे जाण आपले टॅलिग्राम घेवपाक, सगळें घेवपाक, पोस्ट कार्डां घेवपाक लोक हांगा दनपरां येताले आनी खूब गर्दी जमताली. ताजो म्हाका एक वेगळें अप्रूप आसतालें की हय, खूब लोक बी म्हाका आवडटाले आनी तांकां मेळूंक बी. तर आय यूज टू कम हियर, म्हणजे त्या वेळार हांव मुद्दम हांगा येतालें. तर त्या वेळार हांगा खूब लोक जमताले. तर ही स्पेशलिटी तेन्ना घालपाक. आनी हांगा एक अशें ल्हान बाग आशिल्लें, अशें पोरसूं म्हणटाले ताका, एक आशिल्लें. आतां तें काडलां. पूण हें येदें व्हडलें घर म्हणजे थंयच्यान सुरू जाता तें हांगा आनी हें थंय पर्यंत एकदम. आणि हो जो आसा हो तो भयंकर प्रसिद्ध अशें तें वडाचें झाड, जें म्हणजे म्हज्या घराचो लँडमार्क. कोणाकय सांगपाक की वडाच्या हातूंत आमच्या झाडाच्या कुशीक आनी आमच्या समोर वडाचें झाड आसा. येदें व्हडलें प्राचीन अजस्त्र हो महावृक्ष. हो वृक्ष उबो आहा दिमाखान. हय हय, सामको दिमाखान उबो आसा. म्हणजे इतल्या वर्सांचो तो एक साक्षीदार. तो प्रवासाचो म्हणुया आमी ल्हानपणा पासून तो आतां पर्यंत. हय हय, म्हज्या प्रवासाचो साक्षीदार हें वडाचें झाड. ताजे बद्दल म्हाका तें खूब म्हाका प्रिय. म्हज्या घराचें जशें म्हज्या मनान एक जिव्हाळ्याचें स्थान आसा तशेंच ह्या वडाच्या झाडाचें सुद्दां आसा. हय, प्लीज या. स्वागत आसा तुमचें. थँक्यू. हय. सो हें न्ही तें पोस्ट ऑफिस. हय, हें तें पोस्ट ऑफिस. हांगा आसतालें तें. आतां तें लॉक केलां. नाजाल्यार दाखयतलें. हां, हें पळय, हें तें पोस्ट ऑफिस. येदेशें आसतालें तें. आनी हांगा तो बसतालो आनी हांगा सगळे ते पोस्ट कार्डां अमूक तमूक सगळे हांगा आसतालें. तशीच ही योजना केल्ली दिसताली खिडकीची. हय, खिडकी तशेंच. हय, तशेंच तरेचें आसा हें. तर हे सगळें त्या काळान म्हणजे खरेंच दिसना म्हाका आतां खंय त्या प्राचीन काळ तो. आनी त्या काळान ते तेन्नाच्यान पयलींच्यान ते म्हाका दिसता पोर्चुगीजाच्या काळांतल्यान ते चलिल्ले. ताका कुर्रय म्हणटालीं पयलीं. आनी हो हांगा अशी ही पासय. हें म्हज्या घराचें खरें भितर प्रवेशद्वार. हें हातूंतल्यान आमी मेन एंट्रन्स आमी अशी वतालीं भितर. हांगाच्यान गणपती बी ते येतालो भायर. आतां पूण हांगाच्यान आमी मुख्य भितर वतालीं. आनी ही घड्याळ सुद्दां इतल्या वर्सांची अशी हांगा आसा ती. हय, खूब जुनी. तर हय, बरोबर, अशी. करेक्ट करेक्ट. तर हें अशें सगळें हें म्हजें घर. आतां सगळी ही सुंदर सुदारणा म्हज्या चुलत भावांनी म्हज्या काकांनी केल्ली आसा हांगा. तांणी खूब सुंदर केला घर. हो वाडो एक सुंदर वास्तू जाल्या ही. आनी हांगा पयलींय सुंदर आशिल्ली पूण ताजें सौंदर्य वेगळें आशिल्लें. हांगा शेणाच्यो जमनी आसताल्यो. हांगा सिमिटाच्यो जमनी ही काळाची गरज आसा आतां. केन्ना शेणाच्यो रोज सद्दां सारयली वताली. एक आमची सीता म्हणून आशिल्ली. ती सीता आमची सामकी 24 तासांची म्हणल्यार म्हणजे ती बऱ्याच घरांनी कामां करताली पूण चड आमचे बरोबर तिका एक लगाव आशिल्लो. एक तिजे आमचे आत्मीयता खूब आशिल्ली. खरेंच खरेंच ती आमच्या घराची एक मेंबर आशिल्ली. ते सीतेन म्हाका दिसता हांगा खूब ह्या घराक तिजें योगदान दिल्लें आसा. तिजी म्हाका याद जाता प्रकर्शान. आनी ती हाजें कितें म्हणटा तें विहिरीचें पाणी उदक काडटाली सद्दां. म्हणजे तिका कसलेंच कितेंच म्हाका दिसता फिजिओथेरपीची गरजच नाशिल्ली. तिचे बळकट हात आसताले आनी ती कितले तरी गोलयो काडटाली ती. आनी तें उदक आमी पितालीं. आनी तेन्ना कांयच जायनाशिल्लें आमकां. आनी तें उदक सामकें शुद्ध सुंदर. आनी हो खरो म्हणजे स्टोर रूम आशिल्लो. हांगा मिठायो बी दवरताले.
खाजेकार बी येताले मागीर हांव हांगा येवन ते खातालें बी लाडू बी म्हजी काकी बी मागीर ते लातां आसताली अशी ती अशी बंद आसताली मागीर ती म्हाका खूब लाड करताली. गिरीशाची आवय जी आसा सुधा काकी ती म्हाका विशेष तिजें म्हाका हें दिसता ती ह्या घराची खरी लक्ष्मीच अशें म्हणूंक हरकत ना. तिणें ह्या घराक खूब एक घरपण दिल्या कोणीय आयलो कित्याक हें घर जें आसा तें हळू हळू आमी सगळ्यांनी आमच्या वेवसाया खातीर वडिलांच्या वेवसाया खातीर सोडून आमकां पणजे बी रावचें पडलें कोणाक फोंडा रावचें पडलें. पूण नंदकिशोर उसगांवकर हे म्हजे काका आनी सुरेश काका हे 2 काका जे आसात ते हांगा बरेच काळ उरले. आतां तांची भुरगीं आतां ती गेली फोंड्या पूण तांणी बरेंच घरपण दिलें ह्या घराक आनी तांच्यो बायलो ज्यो आसा शैला काकी शी इज नो मोर नाव पूण सुधा काकी जी गिरीशाची आवय ती म्हाका खूब म्हजे लाड करताली आनी हांगा येतगीर बी हांगा हांव रावतालें ते म्हज्या आवय तिच्या जिवाचेर म्हाका हांगा सोडटाली तर म्हाका त्यो यादी आसा. तर हे आमचे हे हांगा बसपाची ही बैठक पयलीं पासून आसा. हय पयलीं पासून हय हे माळी जी आसा ती आतां जिनो जो आतां भयानक दिसता हें पूण तेन्ना आमी सहज पद्दतीन चडटालीं वयर आनी कितले फावटी देंवतालीं चडटालीं म्हणजे आमकां कांयच दिसनाशिल्लें. आनी आज अशें दिसता अरे बापरे हांगा चडप म्हणजे एकदां गेलें जाल्यार सगळीं कामां करून येवया अशें ना पयलीं आसतालें. आनी हें किचन हें आमचें स्वयंपाक घर हांगा चुली वयलो स्वयंपाक जातालो पयलीं पूण आतां अर्थात काळाची गरज म्हणटकीर हे सगळे गॅस बी हय बदल येता आनी हांगा कोण तशें आतां सदां रावना म्हणटकीर हें तुमकां ओस दिसता मातशें. पूण जेन्ना हांगा गणपती बी जाता तेन्ना हे सगळें भरून वता आनी हय आनी हे सगळे भायर ते वॉशरुम्स बी आतां भायर केल्या पूण थंय आमची बांय आसताली भायर. बांयचो जागो म्हाका दाखोवंक आवडटलो खरो म्हणजे पूण तुमी ही बाय ती बांय आतां हांगा धापून आसा. ओके हे जे हे मागीलदार आमी गोंयान पळयता कांय घराब्यांनी किंवा कुटुंबाच्या घरांनी अशीच पद्दत आसा. हय ही बांय ती आनी ती इतली बरी आसताली ती उपसल्ली वताली दर वर्सा ताका हय उपसताले आनी ही ती ही ताजे ते हातूंतल्यान हय पाणी शेंदप ते हाजें उदक काडप राजवान ओडून काडप म्हणजे ती कितली बळकट आसताली तिचे हात. खोल आसा ती बांय आनी ती ही आसा ताका एक हिस्ट्री आसा इतिहास आसा. तर आनी हांगा एक हांडो आसतालो व्हडलो तेन्ना तो हांडो तर 24 तास जळटालोच ते सगळ्यांनी येवन न्हांवप. सामकें न्हाणी घर हय 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 करेक्ट तशें सगळ्याचें. आतां हे वेगळे पद्दतीन केलां सगळें. आनी हे आमचें जेवपाची खोली हांगा सगळे जेवतालीं बसतालीं आनी हांगच्यान भायर वतकीर ते परसू बी आसताले आमचे म्हणजे मागीलदार आनी थंयच्यान बाग छोटीशी बाग तातूंत घोटां थोडी हाजी काजूची झाडां आंबाळे वगैरे जांभळां सगळे तरेचे. हे म्हणजे काकाची खोली सुरेश काका तांकां ही खोली आसताली आनी हे सुंदरच म्हणजे भायर बी सगळ्यांनी हे पयलींची ही पद्दत अशें आड अशी घालप ती ताका एक शक्तीच लागता सगळें काडपाक. तर अशें गेलां हय आनी म्हाका खूब आवडटालें हांगा बागडपाक धांवपाक सगळ्या म्हज्या चुलत भावंडां मदीं हय. आनी ही नंद काकाची खोली अजून हांगा शेणाची आसा न्ही अजून हांगा दवरल्या पळय ही तशीच दवरल्या शेणाची जमीन अजून तशीच दवरल्या. ही खूब सुंदर तशीच खूब दिसांनी पयली खूब वर्सांनी पयली शेणाची जमीन हय बरोबर कारण आतां शेणाच्यो जमनी म्हणजे लोपूच पावल्यो अशें म्हणूं येता. हय सामकें सद्दां सारयलें वतालें. ती सीता जी आसा ती सद्दां सारयताली त्यो जमनी आनी मागीर तिची सून तिची भुरगीं सगळीं आनी ही देवघर आनी हे आमचे बाय म्हजी आजी म्हजी सामकी म्हजी आवय भशेनूच म्हाका खूब प्रेम करताली. ती हांगा न्हिदताली. इनफॅक्ट तिजें निधन हांगाच जालें ह्याच जाग्यार हय हांगा तिची बाज आसताली आनी म्हजो आजो हांगा न्हिदतालो असो. हय हो म्हजो आजो बाप्पा काशीनाथ उसगांवकर. तो टेरर आशिल्लो मातसो सगळ्यांक तापयतालो पूण म्हाका तापयनाशिल्लो. खूब म्हजेर प्रेम केला ताणें
तर म्हाका बाप्पाक खबर तो धोतर बीन आसतालो हय सामको आनी ताची घड्याळ अशी भितर आसताली आनी चकचकीत सामकी म्हणजे ते हातान घालप ना तेन्ना रिस्टोर तेन्ना अशें भितर घालप ती हय हय बॉल्सानच आनी ती चेन आसताली त्या घड्याळीक अशी आनी तो म्हाका दाखयतालो पळय कितली चकचकीत आनी ते मागीर म्हणजे इतली बरी आसताली हे आमचें देवघर हांगा आमचे गणपती मखर हें गणपतीचें हय करेक्ट हे खूब जुने मखर हे सजयले वता आनी वाटोळी बी घालतात हय हे देवघर हय माझे कुलदैवत मंगेश आमचे उसगांवकाराचे हे अशें म्हणटात ते आडवी आमी अशे आडवे हे लावपी हय आनी शांतादुर्गा आमची ही महालक्ष्मी आमची पालवी आनी हे देवघर अशेंच आसा जशें आशिल्लें तशेंच आसा हे जे हाजो जो स्ट्रक्चर आसा तशेंच आसा हे आनी तेन्नाच्यान हे अशाच पद्दतीन बरें मेंटेन केलां तर हय हे म्हजे सगळे हो म्हजो ही बाप्पा बाय हो म्हजो पापा अच्युतराव उसगांवकर नंतर हो श्रीरंग हो आपली संतोशी जी आसा ताजो माव श्रीरंग म्हजो काका चुलत काका म्हणजे म्हणजे पापाचो चुलत भाव मोहन काका इज नो मोर हो सुरेश काका सगळ्यान धाकटो आणि ही सगळी सुशांत हे म्हणजे चुलत भावंडा ही सगळी जी आसात ती बसल्यात ती आणि हे सगळे म्हाका दिसता ते पूर्वज आमचे बाप्पा आणि कोण कोण हय ते सगळे पूर्वज आमचे आणि हे बटन बीन अजून तसेच टिपिकल हय हे म्हळे हय तशें आसा म्हळे आई गो गेलोच अरे गो देवा परमेश्वरा ताका हात लावप म्हणजे सुद्धा पापच न्ही आणि हे अशीच ही खिडकी हे पयलीं पासून जशी आसा तशीच दवरल्या म्हणजे ही हेरिटेज ही हाका अशें हात लावूं ना हे म्हाका दिसता अशेंच आसा पयलीं पासून हय तशेंच पयलीं पासून हे खूब आणि हे आनी एक आमची बैठकेची खोली खूब सुंदर म्हणजे आतां म्हाका ताजे चड सौंदर्य स्थानां कळटात तेन्ना ल्हान आसतना आपल्याक इतले कळना म्हणजे आपूण कितले भाग्यवान ते आपल्याक कळना फुडें वचून कळटा फाटल्यान वळून पळतकीर कळटा खरेंच सो मॅडम तुम्ही घर दाखयलें आमकां भायर आंगणान बसून गजाली मारया हय आतां आमी निवांत बसून आणि हे हांगा हे पळय हांगा एक आमची ही बैठकेची खोली कोणी येतकीर मागीर हांगा बसताली पयलीं हय हांगा पाणी दिवप आनी मागीर भितर हय जर समजा तो खूब वळखीचो आसत जाल्यार ताका मागीर भितर हय आनी म्हजो पापा पॉलिटिक्सान आशिल्ल्या कारणान हांगा इतली वर्दळ आसताली पापाची गाडी आयली की सगळे येताले कित्याक तांची कामां हें तें आनी म्हजो काकाय सरपंच आशिल्लो नंदकिशोर उसगांवकर तांकांय मेळपाक खूब मनीस येताले